Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सोरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावन सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महाधर्मसभेची जोमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्मसभेक म्हळें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्ली पुनर्जिवंत जातली म्हूण हांव भरवासो धरतां देखून म्हजी आज जोडती जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वांट्यांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोतमानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोळबोळ जाले आनी फारिजेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोवे आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कोडे एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजोत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके कोरीत म्हूण भियोन सोरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोर्टांत व्हरात म्हूण फॉर्मायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसलेमांत साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुज्याच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता देखून हांव तुका दिनवासता. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवसायन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा,
हांव तुका शरणा येता. उद्गार. जेजू म्हणटा ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बापा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सोवे एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जशें आमी एक तशीं ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोवे आनी तूं म्हजे सोवे. अशीं ती संपूर्णायेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे पोरी, तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. ती संपूर्णायेन एक जावं. जुवांव 24:17 वळ 23b ह्या उतराचेर नियाळ करुया. नियाळाक आधार. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो भोव पवित्र त्रित्वी, जो एक मिस्तेर. कोणाच्यान तो चिंतूंक ओ नियाळूंक जायना. एक देव पूण तेग जण आनी कशे परी हें देवपण तांचें तरेकवार घडीतांनी खुणा आनी विस्मितांनी दिसून येता. हें आमी भावार्थान मांडून घेता. होच मिस्तेर आमी दर दिसाक मिसांत वांटो घेतना पवित्र संस्कारांत समारंभता आनी अनुभवता. मिसांत हे समारंभणे वरवीं आमी ह्या पवित्र त्रित्वे भाशेन जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायान, फिरगोजेन आनी समाजान एकचार खुणायता. आमी संपूर्ण न्हय, पूण त्रित्वी संपूर्ण जाल्यार आमच्यान कशे परी जावंक जाता हें जेजू आमकां जायत्यो आज्ञा दिता. खरेंच आमी संपूर्ण जावंक 3 वस्तू मनांत धरूंक गरजेचें. पयले सुवातेर म्हजी असोकताय, पातकी आनी उणेपण मांडून घेवन. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक असोच समजून घेता तेन्ना हांव
देवा भाशेन सोपूर्ण जाता. दुसरे सुवातेर म्हाका दुसऱ्यांच्यो वस्तू, संस्कृताय, रित्यो, चाली, भाशा व परंपरा बऱ्यो लागोनात. तरूय हांव म्हाकाच तांचे मोदें एक म्हूण वळखून घेता. तेन्ना हांव सोपूर्ण जाता. तिसरे सुवातेर दुसरो कितें बरें करता तेन्ना हांव टिका करचें सोडून शाबासकी, उत्तेजन, उमेद दिता. तेन्ना हांव सोपूर्ण जावंक शकता. वो मोगाळ आमच्या बापा, जसो बाप, पूत आनी पवित्रात्मो सोपूर्ण, तशेंच आमी कोरण्यांतल्यान आनी उतरांतल्यान सोपूर्ण जावंक बापा तूं आमकां तुज्या पवित्रात्म्यान भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.